जेन्ना वेंचणूक लडोवपाची येता तेन्ना दरेकाची काम करपाची पद्धत वेगळी आसता। विधानसभा ही एक अशी सुवात जंय विरोधकांचो आवाज आयकुपाकूच जाय। अतिशी अंजली येवन उलोवन वतली, मात आमी विरोधक म्हण एकठांय रावन विधानसभेत आवाज काडटले अशें आम आदमी पक्षाचो आमदार कॅप्टन वेंझी उलयला। RDX खातीर पर्वरीच्यान गौतम शिरोडकार। लिडरान म्हटले की काँग्रेस कांट बी ट्रस्टेड, त्या तरी विचारता। When it comes to politics of contesting elections and doing, everybody has their own style of working, own political agenda as well as political image। आमगे जे political आम कित्या भितर सरले कित्या बेसिक वस्तू ज्यो आसा त्यो सारक्यो जायनाय, तेका लागून आम भितर सरले न्हू, तेका लागून आम आदमी पार्टी येयली। जे दिसा लोकांक दिसता की एड्युकेशन, हेल्थ, वुमन सेफ्टी ह्यो वस्तू गरज ना आनी हे सगळे करता ते सारके, त्या दिसा आमची गरज ना। सो दॅट इज वेगळो टॉपिक, बट दॅट डज नॉट मीन असेंब्लीन जी युनिटी आसपा जाय, जे टॉपिक्स घेवपा मेळटाय तेन्ना त्या पिचीन जावपा जाय। वी आर नॉट गोइंग टू अवॉइड इट, वी आर गोइंग टू मेक शुअर। आनी ऑल दीस जावं आमगे लिडरान म्हणलें या तेंगे अंजलीन म्हणलें, ही सगळीं येतली मुटली वयतली, बट एट द एंड ऑफ द डे वी वील वर्क when issues are there for Goa and Goans at large. Assembly is a place where our voice has to be heard. अशकून प्रेस सगळ्यांनी दिवपा जाता, सामान्य मनशाच्यान प्रेस दिवन तुमचे कडेन आपल्यागेले एक्सप्रेस करपा जाता, पण एरां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना भितर वचून दिवपाक। सो आमगे काम थिंगा आम जे उलयता तें रिकॉर्ड जाता, तें बरोवन उरता थिंगा, आनी त्यो वस्तूचेर लेजिस्लेशनाचेर आम आड देखून कितें तें रॉंग करता तें उरता रिकॉर्डार। दॅट इज द रिजन वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी हॅव टू प्रेजेंट थिंग्स ओवर देर विथआउट लिव्हिंग दॅट ऑपॉर्च्युनिटी टू एक्सपोज द गव्हर्मेंट, आनी वी आर गोइंग टू डू दॅट। आनी आतां चड येयलो हा, देर इज कंटिन्यूज ह्या गव्हर्मेंटाक एक्सपोज करपाक 30 दिसांनी मटेरियल दितली जाता। So it has been quite some time and we will do our best to make sure that we honor the government. So, but your leader's statement was immature. Immature ते सगळे तू सांगील मरे, अंजली म्हणो, आतिशी म्हणो, सगळ्यांनी कितें म्हणो, at the end of the day, today when we are here in the assembly, we are going to fight.